कोंकणी उलय लंडन फुलय हांव पयल डिसोजा सादर करता पयलेच पावट कविता मार्कस तेकुंदान बरयलेली. कवितेचें नांव जावन आसा जिवीत एक सायकल. जेन्ना तूं जल्मान येता तेन्ना पळयता संवसाराचो उजवाड. 6 म्हयन्यांनी दिमकुऱ्यांनी धांवता आसल्यार तूं हुशार. वरस जाता म्हणल्यार चलता नासतना दुसऱ्यांचो आदार. 5 वर्सां सोंपता म्हणसर बंद जाता मुतपाचो विशाण्यार. 10 वर्सां जातूच समजता घरा येवपाक. 12 वर्सांनी शिकता जोडूंक ती इश्टागत. 18 वर्सांनी मेवता तुका परवानगी मोटर चलोवपाक. 21व्या वर्सा मनयता तूं चावयेचो वायट दीस. 23 वर्सां जाता म्हणसर तुवें काबार करूंक जाय तुजे युनिव्हर्सिटी शिकप. 25 वर्सां दुडू पुजावपाचे दीस. काजाराक थेंग मारचो पडटा वर्सां जातोच दीस. दुडू सांबाळूंक गरज जाता म्हणसर वर्सां 35. उपरांत थोडी वर्सां सांबाळचें पडटा तुज्या नेणट्यापणाचे बील. 50 वर्सां जातोच भुरग्यांचो उचले शिकपाचो ओगोट. 60 वर्सां सोंपतोच गाडी चलोवंक आसोंक जाय तूं गोठ. उपरांतली वर्सां तुजी आजादीची पूण आसोंक उपकारना कोणाची खटखट. 70 वर्सांनी मेळ्ळो तो तुका तुजो आदलो इश्ट तो एक भलतोच संतोष. 75 वर्सां उपरांत गमतो तुका घरा येवचो रस्तो तूं नशीबवान. 80 वर्सां उपरांत बिशाण्यार करतोच सुसू तेन्ना सुरू जाता तो भुरगेपणायलो ओगोत. 90 वर्सां उपरांत चलत तूं नासतना दुसऱ्यांचो सपोर्ट. तेन्नाच सक्सेस तुज्या जिविताची सायकल. देव बरें करूं.